मुघल भावन आणि भयणीनो आयच्या मिसाचें तेसावां ह्या पर्यंत जल्म दिसा संदर्भी अर्गामेसिता सिंथिया सिक्वेरा ताने तावनो लीना तावरो मुंबई लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी अर्गामेसिता ऑलिन आणि कॅरोलिन कोयल्लो अशोकनगर तशेंच जल्मा संदर्भी अर्गामेसिता ऑलिन कोयल्लो अशोकनगर मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गामेसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर सीमा आणि अनिल सिक्वेरा कल्याणपूर रियोनाल्ड रोड्रिगस हेझल क्रास्ता उडुपी बऱ्या भलायके पासत मिसिता एडवर्ड मोंतेरो अर्गामेसिता ब्रिजिट डिसोजा दहिसर किंग्सली थेल्मा मचादो सागर हरीश डिसोजा कासरगोड जॉन लुविस कारकोळू बऱ्या भलायके पासत मिसिता नजीबा अलगानिम कुवैट खासगी हृदया पासत मिसिता डिंपना फेरावो रॉल्विन डायनल पिंटो शिरवा बऱ्या भलायके पासत मिसिता लिडिया ऑल्विन तावरो आणि तानिया मुंबई जेसी क्लिफर्ड ग्रीस डिसिल्वा क्रिस्टिना आणि क्लिंटन मुंबई वीणा आणि बेंजामिन डिमेलो आणि अलिशा मुंबई तशेंच नेल्सन पसन्ना दिव्या आणि आयशा मुंबई टावन सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्वियो डिकोस्ता कुवैट देवादीन थॉमस डिसोजा कटपाडी देवादीन रोजारियो आणि मार्सेलिन मेस्कीत सिसिलिया आणि जॉसी साल्डाना वालेन्सिया पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता स्टीफन डिसोजा उडपी देवादीन तेरेजा मोरायस विरार देवादीन हेनरी डिसोजा बेंगलोर देवादीन एलिस वेगस बोरोवली घरच्या आल्मा पासत मिसिता आयरल डिसोजा कुंपाल देवादीन एंटनी टोनी सिक्वेरा कांकनाडी देवादीन रूपर्ट डिसोजा मालाड जल्मा दिसा अर्गामेसिता पेटनिशा यूके अर्गामेसिता एलिजा डिसोजा देवादीन मेरी डिसोजा मुल्की बऱ्या भलायके पासत मिसिता विल्मा फेर्नांडीस बेल्तांगडी अर्गामेसिता फिलोमिना फेर्नांडीस बेल्तांगडी रोजी फेर्नांडीस बेल्तांगडी लविटा मोरस कारकोळू देवादीन एविल डिसोजा सुरतकल घरच्या आल्मा पासत मिसिता मौरिस मोंतेरो सुरतकल देवादीन अगोपिन मोंतेरो देवादीन अपोलिन डिसोजा खासगी हृदया पासत मिसिता रोनाल्ड शेरिना रोड्रिगस मोइलोटो अर्गामेसिता लीना डिसोजा सस्तान देवादीन कार्मेन डिसोजा सस्तान जल्म दिसा संदर्भ अर्गामेसिता नील मेंडोन्सा मूडबेळे देवादीन चार्ल्स थॉमस डिसोजा उच्चिला देवादीन सेलेस्टीन नाझरेत उच्चिला ह्या सत्य समासंगता आमच्या खासगी हृदया पासत ह्या मिसाच्या आबलिदना वेळार आमी मागया प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना भक्ती गीतांतले गीत नंबर A10 पेज नंबर 23 जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदान जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करता होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होसाना आले आमचे उबान जय जय गावया जेजू आमच्या राया स्वागत करूया ताळे आमचे उबान जय जय गावया जेजू आमच्या राया स्वागत करूया जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करता होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तदय मगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी सुमयाच्या कश्टांचो आयतार वा पाशांवाचो आयतार ताची देवस्तुती आचरण करता. आनी आमकां बरो संदेश आयच्या वाचपांनी आज पाशांव नियाळता आसतना मेळटा. सुमयाच्या कश्टांत आमी सुमया बरी जावया, सुमयाची देख घेवया आनी आमचे कश्ट आशिर्वादांचे फळादीक जावंक आमी मागया. सुमयाच्या कश्टांत आमकां आनी आमचे कश्ट मेळोवया. थंयसर सुमी बेसांवांचे आनी फळादीक करूं म्हणून आमी ह्या पवित्र बलिदानान वांटो घेता आसतना मागया. सबार पोटी आमच्या कश्टांत आमी सुसणीकाय दाखोवंक ना, आमी विधेयी जावं ना, आमचे कश्ट निर्फळ जावंक आमी सोडल्यात. तर सुमया लागचें बुकसाने आमी मागया आनी सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा, हांव तुमकां भाव भयणो मुसगुने हांव सारून सांगता, मनांची दोन दोनां सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देवा आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakurta, somia kakurta, Krista kakurta, Krista kakurta, somia kakurta, somia सर पदवेदरा ससनाच्या देवा, मनशाकुळा कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणयेन ताच्या सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळो कनवळेन आमकां फावो कर. तास आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिशा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना. हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडला. म्हाका पळयता ती म्हजी केळकुळां करता. वोंट वळयता, तकली दलयता. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो न्हय, आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसात
तोच ताका सुडका दिवं दी अशें ती म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला होय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला खोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या तांणी पापशिल्ल्यात म्हजे हातांनी म्हजे पांय की सकड म्हजी हाडां हांवें मेजये म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला म्हज्या आंगोसरा सर्ती घालना आसा आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखोन आसा पूण तूं सर्वेस्परा म्हजें ताण पयस रावो नाका म्हज्या आदारा तुर्तान म्हज्या कुमकेक ये म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्या पत्र्यांतले वचप बाबा भयणीनो सैमान तो देव तरी त्या समासपणाक तो लब्धन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपांत तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेव जालो देखून देवान ताका अतिउंच उबारलो आनी सर नवा प्रास वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशी वेळी भगवो जाय म्हूण ह्या नांवाक हरेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगडी जाय म्हूण हरेक जिबे देवा बापाचे मायमेक जेजू क्रिस्ता म्हूण सोमी देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत कालतो जालो त्या पासो देवान ताका अतिउंच उबारलो आनी दिला ताका तेला सगनावा प्रस्वर्ते सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्तच्या कष्टा मरणाची चरित्र महिमा तुका सोम्या ऊस वाडलेल्या फरा प्रधान याजकांनी मतबाऱ्यांनी आनी शास्त्र्यांनी हांकां सांगाता घेवन म्हणजे सगळी नीती सभा जमोवन ठराव घेतलो उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता अधीन केलो पिलात जेजूक विचारी तूं जुदेवांक राय जेजून जाप दिवन म्हळें तें तूं सांगताय प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सभार फिर्यादी मुखार हाडल्यो देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडटना तूं कांयपुणी जाप दिनाय मू तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या
लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज असली. एक खडखयाच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत असले. तांच्या मदलो बाराबास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ल्या बरींच एक कैदीक सोंड दी जाय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोंड दी जाय म्हणून तुमची खुशी. प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका धन दिला म्हूण ताका समजल्लें. बाराबासाक सोंड दी जाय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळवा लायली. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयता ताका हांवें कितें करी जाय? लोकान बोबाट मारली, ताका कुर्साक मार. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीक व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारून म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोंड दिलो. पूण जेजूक जरबांत मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामान कर्ण म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर थिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी तांची खेळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव आलेक्झांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय नाडांत थावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं वेतलो आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्होवंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोथा नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्ताबोळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालून तांणी वांटून घेतली. जेजू कुर्सार मारतना सोडणे सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन गेल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगता दोग सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, व्हा तूं देव मंदीर नास करून 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलोय न्हेवे. तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळां करून एकामेकां म्हणटले, हेरांक ताणें बाचाव केलें पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकाना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देवो पळया, तवळ आमी ताका सत मानता. ताचे सांगाता कुर्सार जोडलेले तेच परी ताची निंदा करतले. सुमार दनपार जातना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जातना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हळें, येलोई येलोई लामा सबक्थनी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्या अळमें शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साका सारकें ताच्या वांटांक धरलें आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देवोंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून प्राण केलो. तेदवान देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. देवाचे उतर हे
वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणो, आज सुमयाच्या कश्टांची चरित्रा वा नियाळतसना कश्टांचो आयतार वा देवस्तुती आमकां मेळचो अपुर्बायेचो संदेश जावन आसा. हांवें नियाळ करतसना म्हाका भोगलें आमच्या कश्टांत सुमया बरी आमी जावया आनी फळ जोडया. कश्ट कित्याक म्हणून जापना, बायबली जाप दिना. पूण कश्ट आसा ताका कारणां दिवयेत. कश्टांक मस्तू कारणां दिवयेत. पूण कश्ट कित्याक, वाय सफरींग, जेजून म्हळां जुआंव सुवांजलावस्वर 16:30 आनी 3 जेजू स्पश्ट करता, मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. मागीर संवसारांत तुमकां खंत बेजाराई आसतलीच, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. पूण धैर्य घेया. पूण धैर्य घेया. संवसारांत खंत बेजाराय आसा, कश्ट आसात, धैर्य घेया. पूण हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर कश्ट कित्याक, कश्ट आसात तें खंडीत, पूण जेजून कश्टांचेर जैत वेलें, देखून जेजू थंय आमी जैत व्हरयेत. आमी कशें जैत व्हरचें? जेजू बरी जावया, फळ जोडया म्हळ्यार आज जेजून जैत वेलां तर तुवें आनी हांवें कश्ट कश्टांचेर जेजू सवें जैत जोडयेत. जुआंवच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 5:34 काडल्यार थंय स्पश्ट करता देवाचें उतर. 1 John 5:4 कितें बरयलां? जुआंवच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 5:34 आयका देवाचें उतर. पूण भुरग्यांनो, तुमी देवाच्या घराण्याची. जुआंवचें पयलें पत्र वस्वर 5:34 देवाचे भुरगे सकळ संवसाराचेर जैत व्हरतात. देवाचे भुरगे सकळ संवसाराचेर जैत व्हरतात. देवाची भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं गी सगळां, तर आमी जैत व्हरता. कशें? देवाचें संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ, आ फेथ. देखून आमचो भावार्थ आज सुमया थंय आसा केला तर कश्टांक भियेचें म्हणना. आज संवसारार मस्त कश्ट आयल्यात, संवसारार मात न्ही आमकांय आयल्यात, वा आमकां आमच्या जिवितांत आसात, कश्ट आसतलेच. पूण भियेवचें न्ही, धैर्य घेवन सुमया थंय जिवन सुमया बरी जावन फळ जोडये. देखून हांव मोठ्यान 3 संगती मात्र सांगता. 3 वाचपांतल्यो 3 संगती. आज 3 वाचपां आमकां आयकोंक मेळ्ळीं. तुमचे कडेन विचारल्यार तुमकां गोत्ता, तुमी बरें करून आयकलां मू? 3 वाचपांनी 3 विशेश संगती कश्टां विशयांत आसात. आज पयलें वसाप त्या सुमयाच्या कश्टा मरणाचो आयतार वा देवस्तुतेक हरी एका वर्सा इंत 2 वाचपां आसात. वांजेल बदलता, पूण 2 वाचपां पयलें आनी दुसरें सेम. देखून पयल्या वाचपांत इसाया प्रवाद येता हांव न्हू काडिल्लें तें, तातूंत खंयचो विशय आसा? सुमया बरी आमी जावचें, फळ जोडचें कश्टांत म्हळ्यार कितें? इसाया प्रवादी सांगता देवाच्या सेवाका विशयन, सर्वंट ऑफ गॉड. देवाचो सेवाक कशें कश्ट येता, पूण कश्टांत तो कितें करता? आयजाया 50 स्वर 6 आनी 7 आतां आयका. आयजाया 56 and 7 कितें बरयलां? म्हाका मरतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड ओडतल्यांक, म्हजे खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी तिंप्या मुखार, केण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें अकमानाची पर्वा करूं ना. मुगाळ बाबा आनी भयणी, हें सकट ताणें कसले देवाचो सेवाक जेजूय कश्टांत कितलो सोंसणीक जालो. तिंपी उडयली, अकमान केलो, मारलें, पूण ताणें कांय करूं ना. ही वॉज व्हेरी पेशंट. देखून एक विशय आमकां स्पश्ट जाता, जेजू बरी जावया म्हळ्यार कश्टांत आमी सोंसणीक जाता.
कश्ट सोंसलेली मस्त सोंसणीक जातात. हांव एक दीस एका स्त्रीयेक मेळ्ळो. ती हांगा आयली. ती तिच्या पुता विशयन सांगूंक आयली. आनी तिका उलयता आसतना हांव तिच्या तोंड पळोवंक लागलो. म्हाका विशेश दिसलें ह्या स्त्रियेतें. पुता विशयन ती सांगता पूण दुरसना पुताक. कांय कंप्लेन ना, दुरसना, नो कंप्लेन्स. फादर पुता विशयन म्हाका मागोवंक जाय. हांव इतलेंच सांगूंक आयलें आनी इल्ली काणीक दिवंक आयली मंदिराक. कांय ना तिचे कडेन चड नात. म्हाका ते पयशे काण घेवंकी इल्लेशें फाटी मुखार केलें हांवें. पूण ती म्हणली ना 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 काण घेवचें. हांव हांगा रितीरेक येना, म्हजो पूत येता म्हणाली. हांव येना म्हणली ती. हांवें तिका कांय सांगूंक ना. खाली तिचें तोंड पळोवन तिचे कश्ट तिणें घालें सांगलें. म्हाका कळ्ळें तिच्या तोंडार इतली सोंसणीकाय. एक आवय कळटा मोगाळ भवानी म्हणी कश्ट सोंसल्यान थंय कितली सोंसणीकाय आसता. तें एक फळ. कश्टांत जेजू बरी जावनशें म्हळ्यार इल्लें कश्ट सोंसून सोंसणीक जावनशें तें फळ. आनी आमकां स्पश्ट करता सांब पावल ताच्या पत्रांत अवस्वर 5:3 वळ आयकायन एक उतर आयकल्यार कळटा त्या कश्टांचो फळ कितें. ह्या देवाच्या सेवाका बरी, जेजू बरी, जेजू देवाचो पूत सोंसणीक. आनी सांब पावल बरयता 5 अवस्वर 3 वळ रोमाकारांचें पत्र रोमन्स 5:3 and 4 दोनी वळ काडया. रोमाकारांचें पत्र अवस्वर 5 3 आनी 4 वळ एक फळ आमकां मेळटा. वास. आमच्या कश्टान वरांती आमी संतोष पावता. आमी संतोष पावता. देखून आज दुखान आसचें न्ही. जेजू कश्टलो वय पूण आमी रडचें नाका. जेजू कश्टलो आमचे खातीर आनी आमी कश्टोवचें एकच जेजू खातीर. नाजाल्यार एकामेका खातीर. देखून आमी संतोष पावता. मागीर घाले म्हणटा तो मागीर कित्याक कश्टान वरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकायेक वाट करतात. कश्टान वरां सोंसणीकायेक वाट करता. यू बिकम पेशंट. मागीर सोंसणीकाय आमची तिरासाण परखूंक पावता. सोंसणीकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता. कितली तिरासांव आमी. आनी तिरासाण आमच्या बरवशेचें मूळ. पळया तिरासाण आमच्या बरवसाचें मूळ. तिरासाण आमचो भावार्थ सडयता, बरवसो सडयता. देखून एक फळ कश्टांचें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उठोन दिसता. आनी हें कश्ट सोंसल्यान थंय आसता. हें फळ, हें गरज. आतां दुसरें आनी एक फळ आसा. फिलिपिकरांच्या पत्रांतलें आमी वाचलें. हाका आमी म्हणटा तें जेजूची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय. तो कितलो ल्हान खालतो आनी कितलो व्हडतो तो जालो. आनी हें गीती आसा आमच्या बुकांत. तुमी दैवी गायनां काडल्यार आमी तोळ आमच्या आराधनांत आनी गायता. तुमी आयकलां जावं बरो. जेजूच्या कलतेपणा विशयन आनी कलतो जावन कितलो देवान ताका व्हडतो केलो म्हणून. आनी हें गीत अशें आसा. जेजू कलतो जालो, जेजू विदेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पुरया. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवन. सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवन. खुशी वेली हर एक दिंबी वागवसय म्हूण ताच्या नांवा. पूण जेजू व्हरतो जालो वय पूण व्हरतो जावच्या पयलें खालतो जालो. देवाचो पूत मनीस जावन खुर्साच्या मरणा पर्यंत. देखून कश्टांत जेजू बरी जावनशें म्हळ्यार आमी कश्ट कांड जेजू बरी म्हळ्यार इल्लें विधेयी जावचें. कश्ट आमकां विधेयपणाक वाट करतात. कश्ट आसल्यार आमी कालती जाता. थोड्यांनी सांगलें हांवें आयकलां. मस्त जाणांनी म्हाका गोत्तू ना तुमी सांगलां गे. थोडी म्हणटात फादर कश्ट आयिल्लें बरें जालें. कित्याक बरें जालें? फादर कश्ट आयिल्लें बरें जालें. कश्ट आयिल्ल्यान आज आमी काले आसा जेजू संगी आसा. हां पळया मोगाळ भवान म्हणे तुमी हांगासर आसात तर खंडीत जावन कश्ट आसात.
आज बरी आसली हांगा येना ग्रेस आसली तांकां देवाची वळखूच ना ती हांगा येना आज देवाक लागीं सरतात कोण इल्ले कश्ट आयले समस्या आयले तशें म्हणून सगळ्यां तशें म्हणून न्ही आमी थोडी अर्गां दिवंक येता उपकार मेळिल्ल्याक आनी आमी देवाची वळख आसली जानवाय आसली खंडीत येतात हांव जाणा हांवें पळयलां पूण एक आमी समजुचे जायत्यांनी म्हळां आमी म्हळां फादर कश्ट आयिल्ले बरें जालें ह्या कश्टा मुखांतर म्हणी आमी देवा थंय आसांव लागीं आसांव देखून कश्ट आनी एक विशय आमी शिकता फळ हो कश्ट आमकां खालती करता कश्टांत आमी विधेय जावंक शिकता आनी एब्रेवांचें 15:5-8 वळ थंयसर हें उतर स्पश्ट करता कश्टांचो फळ हो सोंसणीकाय खंडीत आसा तिरासान आनी आमचो बरोवसो भावार्थ आनी हांगासर आनी एक फळ हिब्रूज 5:8 कितें म्हणटा तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें म्हूण शिकलो आज आमी विधेय जायचे कश्ट काडीचे कश्ट काडल्यार कश्ट सोंसल्यार आमी विधेय जाता वी आर ओबिडियंट टू गॉड हो दुसरो आनी तिसरें आयची सुवार्ता आज पाशांव आमी मोट्टो वसलो व्हडलें वचप आमी वाचूना पूण एक्चुली तें व्हड्डो आसा लंब आसा पूण व्हड न्ही आमी ह्या दिसांनी वा मुखल्या दिसांनी बगेवन दपता आमी इगर्जेक वेतेले हांव मागया देव आमकां फावो करूं म्हणून आदल्या वर्सान आसलें आदल्या वर्सा आसलें कितें जाता म्हणून आमी नेना लेट्स प्रे मागया हो बगेवन दपतो आतां ह्या कस्टमरनाची आयतारा उपरांत आमी होली वीक बगेवन दपत्याक प्रवेश जाता बरे दीस ते आमचे कुरपेचे दीस आमी म्हणयेत आनी ब्रेस्तार शुक्रार सुनवार ह्या मिसांत ह्या रितीन भाग घेवन मस्त कृपा जोडटा आमी देव दिता जोडटा मू हय कश्टांत ही कृपा आसा हिस्स कृपा सोंसणीकायेची विधेयपणाची आनी तिसरें हांवें म्हळें आनी एक आसा विशेश कुरपेची गजाल वा कितें आमी कश्टां मुखांतर जोडटा म्हणून तो फळ कसलो आज पळया मार्काच्या वांजलांतलें तें वाचप मार्क जेजूक कशें पिंतरायता जेजूक कशें पिंतरायता काय म्हळ्यार जेजू कश्टांत एक सुरो आसा म्हणलें बरी एक सुरोत सगळ्यांनी सोडलें ताका ताच्या शिसांनी सोडलें सांगात्यांनी सोडलें आनी आखरेक कोणें सोडलें मार्क 15:34 जेजू म्हणटा कोणें सोडलें शिसांनी मोगाच्यांनी सगळ्यांनी सोडलें आनी आखरेक ताका कोणें सोडलो म्हणून मार्क कशें पिंतरायता मनशापुता बरी मनशापूत सन ऑफ गॉड आनी सगळ्यांनी सोडलें आखरेक कोणें सोडलें मार्क 15:34 आमकां वाचूंक मेळ्ळें आयकूंक मेळ्ळें उतर एलोई एलोई लामा सबक्तानी एलोई एलोई लामा सबक्तानी तशें म्हळ्यार म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय आखरेक देवानच ताका सांडले बरी पिंतरायता म्हाका सांगा जेजू कशें भोगलें खंडीत सगळ्यांनी सोडलो म्हाका आतां देवानी म्हाका सोडलो मार्टीन लुथर म्हणटालो खंय प्रोटेस्टंट तो ताणें म्हणचें ही घडी जेजू खुर्सार उमकळतना त्या घडये कठीण वळवळे कश्ट आनी हो देवाक बोब घालता म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सणलाय आनी मार्टीन लुथर म्हणटा गॉड फॉर सेकिंग गॉड देवान देवाक सणची घडी मोगाळ बाबा आनी म्हणी देवान खंडीत सांडूंक ना पूण जेजूक भोगलें आसलें मनीस जावन कठीण वळवळे आमकां हें भोगता तुमकां भोगना गे सगळ्यांनी सोडलां फादर थोडी येवन सांगतात रडतात सगळ्यांनी सोडलां फादर कोण ना अशें आमकां भोगता जिवितांत जेजूक जाल्लें बरीच आमकां जाता जेजूचो फाटलाव करतल्यांक कांय उणें ना जेजूचो फाटलाव करतल्यांक इल्लें सडत कश्ट पूण कश्टांत भियेल्यार गेले हांव इफ यू आर अफ्रेड तूं भियेल्यार गेलोय तुज्या बियाचो फायदो जोडता कोण जोडता सैतान देखून भियेवचें न्ही फस्ट हांव फूड करचें इल्लें सड कश्ट आसात तर आमी
मुखार गेल्यार आमकां हे फळ मात्र न्ही आनी कालें आसा मस्सो आसा आतां जेजू अशें बगलें खंडीत पूण जेजू एक जुदेव आमी वाचल्यार बायबल हें उतर म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांगलां हें उतर किर्तनाचें किर्तन 22 त्या 22व्या किर्तनांत हांव चिंता पयली की दुसरी ओळ थंयसर आसा हें किर्तन तो मागतालो एक जुदेव जावन म्हळ्यार जुदेवांनी तांच्या मरणाच्या वेळार थोडीं किर्तनां वाचचीं आसलीं गे लॅमेंटेशन्स देखून जेजूय मागतालो म्हळ्यार एका रितीन तो ताका सांडल्ले बरी बगलें जावंक पुरो मनीस तो पूण देवाचेर तो पातयेलो देव आसा देवाचो सेवाक देव म्हाका बचाव करता देव सांडिना खंडीत आनी असलो भावार्थ तसो पूण कश्टांती ताका सांडल्लो एक सुरो माते मार्ग तशें पिंत्रायता पूण कश्टांती जेजून बरें केलें एकलो तो देवाचो पूत म्हूण वळखलो जेजू मेल्ल्या बरी मेल्ल्या कुडले मार्काचो वांजेलावसर 15:30 आनी 9 कोण वळखता जेजूक एकलो वळखलो हो जाल्यार निजागी देवाचो पूत आनी आमी वाचया मार्क 15:39 खुर्सा मुखार उबो आसलो शेतपती खुर्सा मुखार उबो आसलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळयोवन जेजू म्हणालो मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आतां आनी एक विशय जेजू एक सुरो सांडलो पूण त्या कश्टान ताणें बरें केलें रामच्या कश्टान आमी बरें करयेत देखून आमी आमचे कश्ट व्यर्थ जावंक सोनुजो तर आमी कितें करचें कालें करयेत आमकां कश्ट मेळटना कसलेय ते जावं कसलेय कारां मुस्सात कश्टान पोर आमी पाशांवांची रितीर केली हांगासर आतां येवच्या हप्त्यांत इंग्लीश रितीर आसा फाल्यां जावन लास्ट वीक सुमार जाणां आहलीं 85 आनी आमकां बगलें हांगासर आयिल्लीं आनी पुरा नियाळ केल्लीं कश्टां विशयांत मस्त संगती शिकोवन गेलीं थोडीं हांगा आयल्यां दास रितीर केल्लीं हांव जाणा आनी तांकां बेसांवां कोरपा मस्त जाणा आतां येवच्या हप्त्यांत इंग्लीश रितीर आसा मस्त जाणा येवच्यान पूण कश्ट हांव जें कितें तुमकां सांगून आसा हें सगळें ताणें अनुभव केलो आनी हें सगळें आमी जेन्ना जे आमचे कश्ट घेता हे फळ आमी जोडटा जेजू बरी जाता आनी जेजू बरी जावी आनी देख दिल्या कश्ट जावंक पुरो पूण करपा मागोवन जेजू थंयची येवेत देखून तिसरो विशय आमचे कश्ट निर्फळ जावंक सोनुजो मस्त जाणां कश्ट सोंसतात पूण कश्ट सोंसले ते निर्फळ जातात म्हणजे कश्ट जेजूक भेटयनात कश्ट देवाक कळीत करनात देखून कश्ट देवाक कळीत करीजे कशें कळीत करचें आनी कश्टान देवाक तें सांगून कळीत कर जेजू हांव कश्ट सोंसता पळय म्हाका जायना पूण हांव हे तुका भेटयता तुज्या कश्टान घालता हे खाण घे तुवें कशें तुजे कश्ट बापाक भेटोवन ते सोडवणेचें केलें आमकां सोडवण जोन दिली तशें आमचे कश्ट तुजे सुवें भेटोवन तूं देवाक बापाक भेटय आनी बेसांवांचें जावन बदली करीत मस्त संगती आमी मागयेत अशें तुमी मागा देखून कश्ट तुमी सोंसतात हर एकली बरें सोंस आमचे की सर कश्ट तुमचे आसा थोडे बडी आमी पळयता थोडे बडी कावन्सिलिंगान आनी मेळटा विविध कुटुंबाचे कश्ट खुरीस कश्ट कितले कश्ट मस्तात आनी बरें करून सोंसता पूण ते बेसांवांचे करनात म्हणजे देवाक कळीत करनात कळीत करा कित्याक तुमी व्यर्थ जावंक सोडटात व्यर्थ जावंक सोनाकात देखून कोलोसेकरांचें पत्रावसर 1:20 आनी 4 कोलोशियन्स 1:24 सांत पावल आमकां एक कालें दिता एक सूत्र दिता सूत्र वा कालें म्हणटा आमी एक प्रिंसिपल त्या कश्टान कितें करयेत कशें ते आमी सोडवणेचे बेसांवांचे जावन बदलयेत बेश्टें व्यर्थ जावंक सोनुजो डोंट अलाव युअर सफरींग टू बी वेस्टेड देवाक कळीत कर आनी बेसांवांचे जावन बदली हांगासर तो म्हणटा बरें उतर तें कोलोशियन्स 1:24 तुमचे बसत कस सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता तुमचे बसत कस सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या कुडी तें ताच्या कुडींत म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करता म्हज्या कुडींत हांव भरती करता मोगाळ भवान म्हणी क्रिस्ताच्या कुडींत कितें उणें आसा म्हळ्यार खुर्सार कांय उणें ना खुर्सार इट इज कंप्लीट
हें कंप्लीट पॅकेज आमकां जेजून आमची पातकां पिडा शिडा सक्कड काडलें इवन गिल्ट शेम आनी गाल हें पातकांक लागून आसची शिक्षाय काडली कंप्लीट. पूण क्रिस्तच्या कुडींत कितें उणें आसा? खंय उणें आसा? कुडसार ना. खंय उणें आसा? क्रिस्तची कूड म्हळ्यार घालें हां गोत्तू ना. देखून आमी आमचे कश्ट व्यर्थ जावंक सोडटा. क्रिस्तच्या कुडीन खंय उणें आसा थंयसर आमी सोसून सांबाळ म्हणटा हांव म्हज्या कुडीन सोसून भरती करता. तर आमी कशे ते कश्ट आमच्या कुडींत सोसून कुडींत मनांत इवन इमोशनल प्रॉब्लेम्स इमोशनल टॉर्चर आसात थोडे जण. फादर स्टॅन पाप तो पावदरा म्हातारो जांबरो त्या जैलान मागता तो आनी मागोवन ताचें टॉर्चर आनी पुरा तें भेटोवन हास्य बेसांवाचे जावन बदली जातो ह्या जाग. तो सासू सॅक्रिफीस व्यर्थ जायना खंडीत जायना. आमी मागया तशे खातीर. पूण आज 150 days आनी कितले दीस सकाळ जाले. लेट्स प्रे. व्यर्थ जावचें ना. सोमी पळयतलो ताचे कश्ट व्यर्थ जावना. तर आमी ताच्या कुडीन ताच्या कश्टान कान घेवन बेडयल्यार व्यर्थ जावंक तो सोडना. तर क्रिस्तच्या कुडीन खंय उणें आसा? हांगा ना. खंय उणें आसा? पवीस सभेंत उणेंपण आसा. कुटुंबांत उणेंपण आसा की ना? सगळ्यां देवात येयनात. थोडी अस्कतकाय आसा. थोडी देवातान पयस आसात. थोडी सोरी सवयांनी आसात. आमी रडोन रडोन आल्यार पावना. दूख जाता आमी रडता पूण आमचे कश्ट देवाक कळीत केले जाल्यार तांचे खातीर म्हणी ते सोडूनचे जातात. देव तांकां सुटका दिता. हांवें निमाणे आखीर करचे पयलें हांवें एका स्त्रीयेक एक तिका कॅन्सर जाता आसतना ती म्हणाली फादर हांवें मागलें. सकाळीं 3 वरार मागोवंक सुरू केलें. देव काकुळचो तेर्स आनी मागोवन मागोवन जेजू कडेन हांवें अशें मागलें काकुळचो तेर्स करतना जेजू म्हाका इल्ले कश्ट दी म्हणून. कश्ट मागोवन काण गेलें तिणें. 15 दिसांनी तिका खबर मेळ्ळी कॅन्सर आसा. आनी कॅन्सर आतां अशें मागोवन तिणें मागलें. हांवें म्हणचें घेताळाय प्लीज बी सिरियस वीथ गॉड. म्हळ्यार बेश्टें मागिनाका. देव आयकना म्हण न्ही तो आयकता. कश्ट मागोवन काण गेल्यार कश्टय दिता. आनी ही म्हणटा हांवें मागलें आतां मेळ्ळें पूण म्हाका कॅन्सर जातना म्हाका 2 दीस देदेस्पट जालीं फादर. पूण हांवें धैर्य काण गेलें. आतां ती आस्पत्रेंत आसतना हांव गेलो. मेळ्ळें बाय कालें जालें. ना फादर मागोवन काण गेलें. व्हडणी आतां कालें करताय. न्ही न्ही आतां 2 दीस इल्लें कंगाल जालीं पूण आतां मागता फादर. मागोवन मागोवन एक कश्ट हांव जेजूच्या कश्टान मेळोवन भेटोवन हांव बेसांवाचें जावन बदलीत म्हणलें. भय कोणा खातीर? न्ही म्हज्या दादल्या खातीर बडयता. खंडीत घे वय धैर्य घे हांव मागता म्हण. तेजे सांगात आस्पत्रेंत हांव मेळ्ळो मागलें. आज हांव जाणा ही कस स्त्री आस्पत्रेंत हांव भायर आयल्या ते कस्तीने सोंसले. ती मस्सू किमो आनी रेडियो थेराप घालें तें रेडियो घालें म्हणटात हां तें पुरा रेडियेशन आनी पुरा केलें. ट्रिटमेंट आनी जालें. भायर येतना तिणें मागिल्लें बरीत दादल्यान ताचें पियोन सोडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाळ भवानी म्हणजे देखून हांवें म्हणचें कश्ट व्यर्थ जावंक सोदनाकात. आनी कश्टान जेजू बरी जावन सोंसणीक विधेय आनी ते भेटोवन बेसांवाचें जावन बदलियेत सयत. देखून तोलो संदेश आज जेजू दिता. देखून मुखल्या हप्त्यांत आतां भगवंत हप्त्यांत तुमी इगर्जेक वता आसतना वा तुमचो वेळ करता आसतना हें सगळें वरां वोन जेजू सवय मेळोवन भेटया मागा. आनी जेजू निर्फळ जावंक सोदना. खंडीत सोदना. कित्याक आनी एक लास्ट उतर काडा. लुकास सुवांजलावसर 22, 40 आनी 7 हें सगळें करीचें जाल्यार हें गरज ना जाल्यार आमकां जायना जायना. हें सगळें सोंसणीकाय विधेयपण ही फळां जोडीचें जाल्यार आमी कालें करीचें आमच्या कश्टान. कश्ट कान सुरसुरोन पुरपुरोन आसल्यार पावना. हें गरज जेजू कश्ट जातना कालें गेलें जालें. लुकास सुवांजलावसर 22, 40 आनी 4 वळ. आतां ताचेर चड कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनीकी चड लाल येवन तो आनीकी चड लाल येवन मागतालो तो. आनीकी चड लाल येवन मागतालो. देखून गरजेचें मागचें.
कश्टांत आमी थंय हांगा परत धांवता पयले मागेचे मागीर काय जालें ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्या बरी म्हूण तासो घाम रक्ताच्या तेंब्या बरी धरणीर गळोंक लागलो कितलें मागलें लाले येवन मागतालो उबी रावया आमी भावार्थाची उसारणी करया सतमंता देवाक सर्वदा बापा सर्ग आनी प्रचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पदाक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भ संभवलो अंकवार दान संभवलो पोंस पिलाताने क्रूसले ताका कुसासलो तो मेलोन ताका निगपिलो तो मेलोन देवलो तिसरे सम्मेलन तो जिवांसलो सरगार सलो सर्वदा देवाच्या उज्याव बसला Taintaan melanci menspretelo, satmantaan pavitratmea, kadale boisbe, bhaktan saiktar, hatkan chembaksane, kudi chenchuan pon, sasna chenchuil. Amen. Somyak din wasuya Gitambukantle, Git number J9, page number 262. आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नियाक्य पयसाच्या आदावास सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा तुज्या एकल्या आस्पता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसाणें आमकां बेगीनच मेळो आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नसत्या मनशां बसत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी दुःखाचे सर्गी दुःखाचे सर्गी दुःखा जय 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 सर्गी दुःखाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय
बाबा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत फातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पणावरवी तुवें आमकां सोडयाय सोनिया संसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सुरवणीची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमी सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगाती भगेवन जुजय तिचो पती भगेवन दमदुता आनी सर काणी तुका मनवल्यान प्रत्येक तरान सार नोळमसो घडणार सांजो फ्रेनाड मेळ्स एसविडीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या जिविताचे कश्ट सुम्या सुम्या आमी बडयत आसतना सुमी ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आमकां जाय श्री कृपा आनी बेसवां तसो सुमी दिव म्हणून आमी आमचे कश्टांनी भेटोवन आमची कुटुंबां भेटोवन ते सवां मागणी सक्कड पिडाशिडां भेटोवन सुम्यान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सगा जाता तशी सुमसरान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर
सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्यार व्हायरस खरगांतली आमकां निवार आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे जन्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर कश्टल्लो पूण जैत वोन जाल्लो. आमच्या आयकस्तान आमकां जैत दिता तो. देवाची शिळी संसाराचे आमचें पाप करता ती. हे शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत फावना पूण त्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मोजे लालता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे पगार म्हाका मोजा खऱ्या जिवा मोजा खऱ्या जिवा. काळीज मोजे लालता तुका मोजा मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे पगार म्हाका मोजा खऱ्या जिवा मोजा खऱ्या जिवा. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. खुर्सा खिळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें खान आनी खुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो बावट घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बुरवशान आशिल्ली सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसुनया जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमी गावया. सोम्याक दिनू आसोव्या गितां बुकांतलें गीत नंबर J25 पेज नंबर 274. जय तुका सर्वंदरा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. जय तुका सर्वंदरा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तू जावन आसाय मोगानी स्वातंत्र्याचे. प्रकाश घासर मनशाचे सतावर सोतेल्याचे. जय तुका सर्वंदरा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. जय तुका सर्वंदरा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मुळे आशिर्वादी आमकां.
भाग्यवान सगळे करूं निरंकार आमच्या स्मरणंतली बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.